म्हापसा अर्बनाची अर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान RBI निर्बंध घाल्यात। तातूंतल्यान बँक सुट्टली जाल्यार बँकेची क्रेडीट सोसायटी करची पडटली म्हूण बोर्डाचो प्रस्ताव। बँकेचो स्टाफ आनी शेअर होल्डरांनी आमसभेत ताचेर बरोच बोवाळ सुरू केलो। बँक साल्वार करूंक पयलीं बोर्डान राजिनामो दिवचो म्हूण कितलेशेच जाणांनी नेट धरलो। 2000 साली आम्ही एंटायर बोर्ड रिजाइन जाले। परंतु पहिली गोष्ट जी आसा तू करू नका बाबा, दॅट इज आमकां अजेंडा प्रमाणे वचपाक जाय। शेअर होल्डरांक विश्वासात घेतल्याशिवाय कसलोच निर्णय घेवचे ना म्हूण सांगून बँकेचो संचालक रमाकांत खलपान आमसभेक थंड केली। NPA सुमारा भायर वाडिल्ल्यान RBIन बँकेक रिणां दिवपाक निर्बंध घाल्यात। बँकेचे विलिनीकरणाक बाकीच्या बँकांचो रिस्पॉन्स ना। बँक सामकीच गलगलाक आयिल्ल्यान बँक पतसंस्था करपाचो प्रस्ताव संचालक मंडळान आमसभे मुखार दवरिल्लो। बँकेची पतसंस्था वा विलिनीकरणाकूय शेअर होल्डर आनी स्टाफाचो विरोध। निमाणे भागधारकांक विश्वासात घेतल्या शिवाय बँकेचे संचालक मंडळ खंयचोच निर्णय घेवचे ना म्हूण डायरेक्टर खलपान उतर दिलें। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते।